प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत वाळपयचे पुलीस ट्रेनिंग स्कुलांत कांय गजाली जाग्यार पडल्यात. मुखेल गेटीर पुलीस सेक्युरिटी दवरल्यात. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक 24 वरां उक्ती गेट आतां बंद जाल्या. ग्रावंडाचेर भायले भुरगे खेळटना दिसनात. भितरले रस्ते, उदक, बॅरकांची परिस्थिती सुदारल्या काय ना कळपाक मार्ग ना. गेटीर पुलीस दवरल्यात तांकां शीड ना, ते पावसान भिजतात. PTS अजुनूय पनिशमेंट ट्रान्सफर स्कूल कशेंच आसा. पळयात दुसरो रिपोर्ट. PTSची गेट सताड उक्ती. भायलो कोणूय भितर गेल्यार विचारपी कोण ना. ग्रावंडार PTSा भायले भुरगे येवन खेळटात. बिल्डिंगो आनी बॅरेकांची वायट परिस्थिती, रस्ते पिड्डेर, सोऱ्याच्यो पार्ट्यो हे भितरले चित्र प्रुडंटान फाटल्या आयतारा उक्ताडार हाडिल्ले. ते रिपोर्टा सरशी PTSचे वेवस्थापन जागे जाले. कांय अधिकाऱ्यांक पणजे आपोवन उजरावन काडले. मात फाटले 7 दिसान PTSक भायल्यान पळयल्यार मातशी सुदारणा दिसतात. ही गेट पयलीं 24 वरां सताड उक्ती आसताली. आतां ती बंद करून 2 पुलीस सेक्युरिटी दवरल्यात. पयलीं भशेन कोणाकूय यो वच करपाक मेळना. PTSच्या ग्रावंडार गांवचे भुरगे फुटबॉल खेळटाले, तेय आतां बंद जाल्यात. सोऱ्याच्यो पार्ट्यो जाताल्यो. ताचेरय थंयच्या अधिकाऱ्यांक वयल्यांकडच्यान बरेच पडलां म्हूण कानार आयला. मात पार्ट्यो बंद जाल्यो हाची खात्री करपाक मेळना. PTS जाग्यार पडटले जाल्यार थंय बरो अधिकारी घालपाक जाय अशें थंयचो आदलो अधिकारी उल्हास देसाय म्हणटा. पनिशमेंट ट्रान्सफर म्हूण PTSा कडेन पळयतात ते बरोबर न्ही. भ्रश्ट आनी निष्क्रिय पुलीस थंय पुलिसांक वचून कसली ट्रेनिंग दितले? जर थंय सगळ्यात लोक जर पनिशमेंटच जाल्ले जर हाडून थंय दवरले तर ह्यो कांय गोश्टी ती घडूं शकनात. बरे जंटलमॅन, बरे हुशार असले ऑफिसर, जिद्दीन लढणारे जर ऑफिसर थंय घातल्यात वा एसटीक जर घातले तर ते ट्रेनिंग सेंटर आज गोंयचे हे देशा गोंयचे एकच ट्रेनिंग सेंटर आहा तें उज्वल जावपाक शकता. नित्याच्या वेवस्थापनाच्यो गजाली एक वेळ जाग्यार पडत, पूण उदकाचो प्रस्न, गलगलाक आयिल्ले बॅरेक, काबार जाल्ले रस्ते, प्रशिक्षणाच्यो गजाली मात येन्ना जाग्यार पडपाची शाश्वती ना. ताका पयशे लागतात. वाळपयच्यान आमचो रिपोर्टर दिनेश करपे. मायनिंग बेगीन चालू जावचें म्हणून केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपा खातीर एक दीस गोंय पुराय बंद करपाचो थाराव गोवा मायनिंग लेबर वेलफेअर युनियनान घेतला. 3 ऑगस्टाक पणजे जावपा आशिल्ले बसकेत निमणो निर्णय जातलो अशें आयटकाचो फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकान म्हळां. मायनिंग लेबर वेलफेअर युनियनाची आयतारा दिवचली बसका जाली. टोटल गोंय बंद. टोटल म्हणल्यार केन्ना आसलो बंद जावंक ना आनी केन्ना बंद आसलो जावंक ना. तसलो टोटल 100% गोंया बंद. हे करपाक आमी तयार आसा. आनी आमी बेगीन करपा भायर सरतले. 3 तारखेर पणजे मिटींग दवरला सोनवारा दीस हाचेर घोर निर्णय घेवपाक. आर यू रेडी? सुप्रीम कोर्टाक काय पडलेले ना. गोंयच्या भाशेन कितल्योश्योच केसी सुप्रीम कोर्टान आसा. सरकाराक काय पडलेले ना. सरकार चलता. रीट काढून सुद्धा पूण कशे भाशेन ते सरकार चलता. मायनिंग डिपार्टमेंट तुमी आमकां हांगा ते धांवणीतल्या घरांत धाडटले जाल्यार आमी ह्या सरकाराक पयलो कॉल दिता. वील फायट फॉर दॅट जो आमकां घरा धाडटलो पगार दिनासतना तेका परत त्या मायनिंग काम करपाचो कसलोच अधिकार आसता. फाटले 1.5 वर्सां वापरी नासतना पडून आशिल्लो वाळपयच्या हनुमान विद्यालयाचो बालरथ निमणे सुरू जालो. शाळेची बालरथ बंद नाशिल्ल्यान भुरग्यांक नित्याक धगचपाटे काडचे पडटा म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट हाडटनाच 3 दिसां भितर स्कुलान बालरथ चालू केलो. स्कुलाचे भुरगे आनी पालक हे गजालीचेर खोस उक्तायतात. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. वाळपयच्या हनुमान विद्यालयाचो बालरथ फाटले 1.5 वर्स जाले शाळे कडेन कुसतालो. शाळेन एकूय दीस हो बालरथ हाडिल्ल्याक वापरूंक नाशिल्लो. मॅनेजमेंटाचे कमिटीची केस कोर्टान आशिल्ल्यान इतले तेंप ड्रायव्हर नेमपाक मेळूंक ना अशें शिक्षण सोसायटी म्हणटाली. मात प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडार हाडटकीच 3 दिसां भितर ड्रायव्हर नेमून बालरथ सुरू केलो. बालरथ सप्तका भितर सुरू करपाचें उतर स्कुलाचो अध्यक्ष देवेश पेडणेकारान प्रुडंटाच्या रिपोर्टान तेन्ना दिल्लें. वाळपयचे हे हनुमान स्कुलान साट्रे, बांबर, नगरगांव अशे पयसुल्ले वाठारांतल्यान भुरगीं येतात. तांची आतां तातूंतले तातून बरी सोय जाल्या. मात कांय गांव खूपच भितर आशिल्ल्यान बसीच्या रुटाचेर नाशिल्ल्या भुरग्यांक बस स्टॉपा मेरेन यो वच करपाक बरेच चलचें पडटा. वाळपयच्यान आमचो रिपोर्टर दिनेश करपे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.